नमस्कारो षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे नवे एक व्हिडिओक तुम पूर जनाक स्वागत. आमगेले सारस्वत समाजाचे जन प्रत्येक फिल्डांतूय एक्सपर्ट जावन आसाची. रांदपांतूय तशीची आमगेल समाजात जन भारी बुद्धन. हे एक विशया भितर एक सान काणी हांव तुमगेले मुखारी प्रस्तुत करता जी. मिगेले एकले FB फ्रेंड आसाची नारायण पै गोविंदा मामू म्हण हांगेल नाव. आनी सायंटिस्ट जावन आसाची मात नाही आमगेले संस्कार आमगेल धर्म तशीची रांदपांतूय तशीची पुरायंतूय एक मस्त ज्ञानशील मनीस. हांगेले एक FB रायटअप आशिल्ले भारी इंटरेस्टिंग जावन आशिल्ले. ते विशया भितर हांव तुमकां तर आज एक सान एक काणी सांगता. पुरा जना गोत्तस आमगेल समाजा जन गोवा सुकून पोर्चुगीज जनांगेले दौर्जन्य तांगेल दब्बाಳಿಕೆ तडसू जायन नतिले थंय सुकून आमगेल धर्मरक्षणेकोस्कर तांगेल देवकी कसं की पुरा घेवन थंय सुकून पालायन कोरून विंगड विंगड भागांत वचून सेटल जालेलीची. तांतू भितर एक ग्रूप जन सौथ आयलीची. हे सौथ भागात येवन हांगाय तशीची मंगळूर सायडाकनी पुरा जन सुमार सेटल जावन वरलेली एक ग्रूप जन केरळाचे भागान चमकलीची. तर ते साऊथ केरळा पावील थोडे जन तांचे सामंतरायाला वचून तागे लागे वचून ताका कपकाणी कनी पुरा ते राया समर्पण करून तागेला सांगता काही पण आमी यशेश आयल्याची आमगेले देवाक हांगा प्रतिश्ठ करच्याक एक देवस्थान बांदूच्याक प्लस आमकां हे गांवां राबूच्याक तुमी परमिशन दिवं का म्हूण सांगून ते रायाला निमगून घेता काय. तेन्ना तो राय सांगता काय वय पुरा तुमी सांगील पुरा वय तुमी तुमगेलांतूय पुरा एक्सपर्ट आसा म्हूण पुरा म्हाकाय गोत्त आसा. तशी वेदू पुराण पुरा तुमकांय मस्त गोत्त आसा ते पुरा वय जाल्यार खंयचे एक विशयांतू तुमी आमगेल्या पशी चड एक्सपर्ट म्हणून म्हाका प्रूव कोन्न दाखोवका जाल्यार मात्र तुमकां हांगा राबच्याक हांवें परमिशन दिता म्हूण म्हणटा. तवळी तांगे त्या आयिल ग्रुपां भितर एक भटमाम आसता खंय मालगड मनीस आम सांगता वय प्रत्येकान बुद्धन तसं वेद पुराण देवा पुजा प्रत्येका भितर आमगेले निपुणते आसा. तवळे रांदपांतूय तशीची भारी अभिमानार सांगता खंय तो भटमाम रांदपांतूय तशीची तुमगेल पशी चड एक्सपर्ट आमगेले आमगेलांत भितर रांदप आसा आमगेलांत भितर करून दाखयताच म्हूण हांव तुमकां प्रूव करून दाखयता म्हूण म्हणटा. तें आयकून तो राय सांगता तशें जाल्यार आमकां एक टेस्ट करून पळोवका म्हणून भटमामाला सांगता खंय जायता तुमी अरमनेचे वासरे वचून 5 निमिश भितरी एक भारी रुचिकर जावन आशिल्लें एक रांदप करून हाडली वय म्हूण जाल्यार 5 मिनिट टायम करून हाडली वय म्हूण जाल्यार तुमकां हें गांवां राबच्याक परमिशन दिता पडो म्हूण म्हणटा. तवळ भटमाम कसं करता म्हळ्यार तांगेल ग्रूप सुकून एक सान एक 10 वर्साचे एक चल्ल्या आपोवन कसं की कान्ना सांगता खंय. तो चल्लो पाप थंय सुकून धांवन वता खंय धांवन त्या अरमनेचे वासरे वचून थंय पळयल्यार मस्त बग पुरो रेडी करून आसा खंय. थंय सुकून एक 4-5 कॅण काडता खंय आनी कट करून कसं की 2 मिरसांग कसं की कातरून घालता खंय इतली सोय काण पिळण घालता खंय थोडी साकर घालून करबेवू सासम आनी जिरे हण्ण दिता खंय ताका आनी तेची सोय चिरडून रसुशी करून ताका घालून 5 निमिश भितर हाडून रायाले एक भांगराची एक बौलां भितरी ते ताण केल्लेलें आशिल्लें ते खाद्य घालून हाडून रायाले दवरता खंय. ते राय ओपन करून तातूंतली 1 चमचे काण खाता खंय बरी 4 की 5 निमिश भितर करून हाडला ते चल्ल्यान आश्चर्य जाता खंय रायाक. राय 1 चमचे काण तोंडाक घालता खंय तोंडाक घाले कुडले फस्ट ताका जिब्बे तुदयेरी घोड लागता खंय. तशी चिकलेची अशी गिळू म्हूण अशें करता चिक्की मुखार जिब्बे पशी ते तुदये पशी चिक्की मुखार वतना मिरशे आमशे अशी षड्रस बरी तर जावन आशिल्ली ते एक खाद्य खावन रायाक भारी खूश जाता खंय. अरे 5 निमिश भितर केल्लें हें खाद्य षड्रस बरी तर जावन आसा इतली रुची जावन आसा म्हळ्यार भारी एक्सपर्ट आसा ज्यांनी हे रांदपांतूय ह्यांनी भारी बुद्धंत आसाची म्हूण सांगून भारी खूश जाता खंय ते रायाक. रायू ते भटमामा आपोवन सांगता म्हाका भारी खुशी जाल्ले तुमकां ह्या राज्यां भितर हांव राबूंकय दिता तुमगेल्या देवाक प्रतिश्ठ करचे खातीर देवस्थान बांदूच्याकय तुमकां परमिशन आसा म्हूण सांगून रायू तांकांच ते गांवां भितर स्विकार करता खंय त्या गांवांत राबू परमिशन दिता खंय. ते चल्ल्यान थंय कसं केल्लें म्हळ्यार केळ्यां सासम म्हणून आतां साऊथ केरळा भितर
प्रती एक तांगेल फिस्ट म्हळ्यार तांगेले समराधनेक ताका पुराय हे केळ्या सासम म्हूण करतात. हे बरी सिंपल आसा. हे केळ्या सासम हांव तुमकां हांगा करून दाखयता. हे म्हाका पै मम्मान सांगून दिलेले केळ्या सासमाचे रेसिपी. मात नाही ही काणी तुमकां पै मम्माले लँग्वेजार वाचूका वय म्हूण जाल्यार तागेले त्या रायटअपाचे फेसबुक लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिला. मलयाळ गोतशील जनान ते वाजू येत. आता मी वसरे वचून ते केळ्या सासम कशें करचें म्हूण पळोवया. मिनिमम इन्ग्रेडियंट भितर सिंपल जावन भारी टेस्टी जावन करची एक रेसिपी केळ्या सासम. सुरवेक सोय पिळणू रोसू काडून घेवचे आनी केळें सपूर शिनून घेवचे. एक देशांतूची रापच्याक ते रायाले मन वलसिलेले एक सिंपल रेसिपी केळ्या सासम. म्हळ्यार ताजेर तूं कसं म्हळ्यार आमगेले सारस्वत समाजाचे एक कल्चर कसं म्हळ्यार आमकां कसं मेळटा कितले उणे आयटम जाल्यार व्हडना कसं मेळटा ताजें ना भारी रुची जावन सिंपल जावन रांदप करचें आमगेले एक विशेशते म्हूण सांगून हांगा आमकां प्रूव जाता. तेची ते रायान एक्सपेक्ट केलेले. मात न्ही ते भटमम्माक तागेले रांदपा विशयां भितर म्हळ्यार आमगेले समाजाचे रांदपा विशयां भितर कितले प्राऊड आनी कितले कॉन्फिडन्स आसा पळयाची. आमगेले सारस्वत समाजाचे रांदप मात न्ही प्रत्येक आचार विचाराचे विशयां भितर आमी अभिमान पावका आनी आमगेले नेक्स्ट येवचे पिळगेक हे कंटिन्यू करता तशें आमी प्रोत्साह दिवका. पण आतां ते केण शिनून घालेले काम नारला रोसू साखर मीठ पुरे घालून रेडी जाल्ले आमगेले केळ्या सासम हांगा आनी ते पडना एक चिमटी नारळालें तेल ऊन करचें आनी ताका सासम घालचें. सासम पटपटेल कुडले जीर घालचें आनी करबेव घालचें जाल्यार सिंपल आनी भारी टेस्टी जावन आशिल्लें सासम हांगा रेडी जाला. हक्कत पक्कन आमकां नारळा रोस नाका वय म्हण जाल्यार नारळा रोस घाल्यार चिक्की पातळशी आसती नाका वय म्हण जाल्यार सोय नई वाटून तेवय तशी घालयत कई. हांगा सासम रेडी जाला. हें आतांय कोल्लम म्हळ्यार जाग्यार केरळचे ते आतांय देवाक संराधने निवेद्या करता कई. असले एक डिफरंट जावन आशिल्ली रेसिपी आहा ती तुमकां हांव शेअर केल्या. ह्यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाल्ले वय म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट करायची आनी म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरू नाकाची. तशी बेल आयकॉन प्रेस केल्यार म्हगेले नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता. नमस्कार.